युनायटेड बहुजन संघटनेन फुलकार वेंडर्साक घेवन मंगळारा म्हापशा पालिकेत नगराध्यक्षाची भेट घेतली। वेंडर्साक वेंडर कार्डा दिवची तशेंच भायले वेंडर्स मार्केटान येवन जाय थंय बसता ताचेर म्हापशा पालिकेन कारवाय करची अशी मागणी समाजसेवक संजय बर्डे हांणी केल्या। आयडेस गोवा खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। आम्ही म्हापसा म्युनिसिपालिटीन आज चेअरपर्सनाक मेळपाक गेल्ले की आमची गोंयची भावां आसले म्हापशा सरावंडींग बार्देस तालुक्यांसून जी फुलां विकपाक येता तेंचो सिजन आसता, लक्ष्मी पुजनाक आसता, दिवाळीक आसता, चवथीक आसता। पयसून तर भायरसून कोण तरी येतात आनी म्युनिसिपालिटीचे भायर येवन तेजे विदीन एरिया जे आसा थंयसर बसना आनी सवाय भितर विकता आनी हांकां भितर गिरायक जायना। म्हणून आयज चेअरपर्सनान तांकां घेवन येयल्लो हेंचो तो व्हडलो प्रश्न जो आसा न्हू, जी फांत्यो जे एकठांय गुंथतात आनी विकतात न्हू तांकां गिरायक कमी जाता आनी भायरसून जे लोक येता तांकां सवाय भितर विकता आनी लोक भायल्या भायर घेवन चल्ले। म्हणून चेअरपर्सनाक सांगपाक गेल्ले आमी कितें की हेजेर तुमी रेस्ट्रिक्शन दवरात आनी भायले जे लोक विकता सवाय भितर तांकां हेजे फुडें घेवं नाका म्हणून चेअरपर्सनान आमकां सांगलां। पूण चेअरपर्सन जे सांगता हे कांय करिना, कित्याक खूब दीस जाले ती बाबडी येतात सादें कार्ड वेंडर्स कार्ड म्हणून सांगलें न्हू ते चेअरपर्सन तांकां कितके दीस जाले आयज दिता फाल्यां दिता करीत आसा। पूण ताका लागून चेअरपर्सनाचेर आतां आमचो विश्वास ना, कित्याक लागून वेंडर्स कार्ड जर दिले तर थंय रेस्ट्रिक्शन येतलें आनी भायले लोक जो येता न्हू हे तेंचेच मनीस आसात कळ्ळें तुका। आनी ते आयज जाय तशें आपणाक जाय तशें विकतले म्हणून आयज यो फाल्यां यो करीत आसा आनी तेंचे कडेन पांया कडेन येयल्या शिवाय तांकां मतां पडची ना। आनी लास्टाक जेन्ना इलेक्शन तेन्ना आसतलें न्हू तेन्ना हे कार्ड तांकां काडून दितले। पोर्तुगीज कालीन मार्केट म्हापशेचे तेतून तेन्ना एक शिस्त आसली, पोर्तुगीजान एक शिस्त दवरलेली। कितें म्हण शिस्त दवरलेली की एका लायनीन शॉपां कसली आसली, कपड्यांची शॉपां एका लायनीन आसली, भांगराची शॉपां लायनीन आसली, फ्लावर मार्केट एक स्पेशल केल्लें, नुस्त्या मार्केट स्पेशल केल्लें। आयज म्हापशेच्या आमदारान न्हू चेअरपर्सनान सगळें मिक्स भाजी केलेली आहा, कित्याक प्रॉपर प्लॅनिंग ना म्हापशेच्या आमदारा कडेन। ताका लागून म्हापशेच्या आमदाराक आमी आज सांगूंक करता तूं कायद्यानूय तूं सारको ना, प्लॅनिंगानूय सारको ना, पूण कसलें तुजें प्लॅनिंग अर्बन मिनिस्ट्री कित्याक लागून तूं घेतल्या? म्हापशेच्या आमदाराचें डेव्हलपमेंट कितें ह्या लोकांक कळलेलें आहा। जेन्ना जेन्ना हो प्रश्न आमचे कडेन येता तेन्ना आमी तेचेर इमिडिएटली कारवाय केल्ली आसा। पण म्हाज्या अंदाजान हो प्रश्न तेंच्या पासूनच उत्पन्न जाता, कारण ज्यो काही वेंडर्स आसा ते वेंडर कितें करता, काही आमचे जे गोवन वेंडरूच आसा तांकां कश्ट करपाचें ना, ते काडटा आनी त्या जाग्याचेर दुसऱ्या कोणाक तरी बसपाक दिता आनी भायल्या भायर कडसून कितें तरी भाडें घरा बसून खावंक सोदता। एखाद्या मनशान जेन्ना अशा प्रकारच्यो कितें गजाल केली जाल्यार बाकीचे जे कोण प्रामाणीकपणे जे स्वताक कश्ट करून पोट भरूंक सोदता पळय तांकां त्रास जाता। कारण जो मनीस ताका मोठें भाडें दिता तो ते रिकवर करच्या खातीर मागीर तो मोठ्या प्रमाणात बिझनस करूंक सोदता, म्हणजे बल्क बिझनस, आनी तेचो मागीर बाकीच्यांक मार बसता। जेन्ना अशा प्रकारचे अशें कितें घटना आमच्या नजरेक हाडून दीत जाल्यार इमिजिएटली तेजेर आमी एक्ट करता। पण म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा जे कोण वेंडर्स आसा तांकां की तुमचो जागो तुमी भायल्या भायर तिसऱ्या मनशाक दिवचो न्हू। जो तुमकां पोट भरच्या खातीर म्युनिसिपालिटीन तुमकां एक जे साधन उपलब्ध करून दिलां ते तुमी प्रामाणीकपणे ते वापर करून बाकीच्या इतर वेंडरांक त्रास जाता अशी कसलीच गजाल करची न्हू, जेणे करून तांकांय त्रास जातलो आनी आमची हेडेक वाडटली। हितून म्युनिसिपालिटीक कांयच बेनिफीट ना, म्युनिसिपालिटीक सोंपो तितलोच मेळटा। तिसरो मनीस कोण तरी घरा बसून भायल्या भायर बेनिफीट घेता आनी तेचो फटको बाकीच्या लोकांक बसता। जे दुसरे जे कोण परप्रांतीय बी तांकां तिसऱ्याक भाडें दिवन जे थंय बसता तेंचे कडेन मातशी फायनान्शियल पावर आसता, तेंच्या मुकाबल्यान ही मागीर कमी पडटा। इट इज अ डेली वेंडर्स वी हॅव अलाउड अ बॅकडोर एंट्री टू दीस न्यू वेंडर्स। हांव अपील करता की तशें तेंच्यांनी करचें न्हू, आमचेंय काम वाडटा।